Dr. Jangan Shetty. Next. It's not good, no? Shri Nilesh Kabral. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of hundreds of library staff working under the village panchayat and NGO managed libraries across Goa, including in my constituency of Kuchare. These employees have been serving the public with dedication through local library institutions that have remained crucial to promoting reading and community leading, especially in rural areas. The existing scheme, the Goa State Village Panchayat / NGO Library Financial Assistance Scheme 2018, which was itself a vision of the earlier finance aid frameworks notified by Government Gazette Extraordinary number 2, Series 1, number 46, dated 16 February 2004, has not kept in pace with the inflation and presently, these library employees are not entitled to basic welfare benefits such as EPF, medical, job security, retirement benefits. The current remuneration is less and lacks provision for annual increments, resulting in extreme financial difficulty and lack of motivation in sustaining these vital services. These welfare benefits are long overdue rights of employees who have served the interest without access to fundamental employment protections. Libraries are grassroots temples of knowledge and staff manning them must be treated with dignity and justice. In light of this issue, I urge the Honourable Minister, that is Honourable CM, to clarify what steps are being taken to revise the said scheme comprehensively, safeguard the interests of library employees and ensure smooth and professional functioning of village and NGO-run libraries across Goa. As library says, government geta, and ये scheme बदल has to be done, keeping in terms of those conditions. इतले नाव insurance मागता CM कडे. स्पीकर सर, खरं म्हणजे आर्ट एंड अंडर NGO जे असतात, काल हांवें उलयता आसतना सांगला जवळपास 153 लायब्ररी चलयतात आणि NGOच्या मार्फत आमी चलयतात त्यो. आमी NGO ग्रँट दिता आणि NGO जे आहा पळय न्ही, लायब्ररीयन आणि लायब्ररी अटेंडंट हे जावपाक जाय. निलेश म्हणटा ते बरोबर आसा. सॅलरी इन्क्रिमेंट करप हे गरजेचें आसा. आमी स्कीम रिवायज करता आणि तितून तो कंपोनंट घालता. लायब्ररी सेस घेता आमी. बाकी बाब लायब्ररी तू फाल्यां मातशें सांग सर. Honourable Speaker, fear and concern of law and order situation happening on recurring basis at Sri Dev Vetal, Devastan and Alorna Perne, which temple has been in existence prior to the liberation bylaws approved by the then Governor General on 17 May 1934, after detaching it from Sri Devi Santet, which confirms its prior existence, which is now being blocked by private individuals as to its access and also usage of surrounding land and toilets, thus inconvenience a large number of devotees and others who come to worship at the temple, as also cutting of water pipeline supply and erection of barbed wire fencing without any permissions, the steps the government intends to take in. I assure the honourable member that I will seek a report from the Mamlatdar and the collector. Only one thing I want to tell, Honourable Chief Minister, I think is already aware of the situation. The temple is more than 200 years. Excess blocks zale magi to Sirgaonche teshko problem datlo. Toilet ha fator gaile, existing toilets. This should not be done. At least in the temple, I would request. टॉयलेट एक्सेस तो त्यांचो आहा पळय न्ही, तेचो प्रॉब्लेम जाला कितें स्पीकर सर, दुसरे वाटेंतल्यान तेंची वाट आनी हे क्लियर आहा. बट एक दुसऱ्याने आपली प्रॉपर्टी म्हणून, बट त्यांचो ट्रेडिशनल एक्सेस वेगळो आशिल्लो, बट तरी सुद्दां हांव वे आउट काडटा. म्हाका खबर आहा प्रॉब्लेम इशू खबर आहा म्हाका. हांव वे आउट काडटा आनी ताका एक्सेस दिवंक. Speaker sir, the market complex was built some years back by GSIDC to shift the fishermen selling fish on the road and other shop, but no action has been taken by the government to inaugurate the market complex. It is a very bad shape with all the doors, windows, steel items extra missing. There is a traffic jam at the Villa Junction because of fish is sold on the road and some temporary shops are also causing traffic issue. Requested the government to kindly repair the market complex. Speaker sir, आमचो जो मार्केट आसा ज्वारीनगर तसोच आसा. हांव मागता बॅड कंडिशनान आसा, जातातले बेगीन सर आमचो रिपेर करून दिवचो म्हणून. ठीक आहे सर, रिपेर करून हे करपाक लायता. रिपेर करता. ओके सर. श्री प्रवीण शेट, शंकर बावनकर, एक मिनिट. Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious concern of massive illegal construction alleged carried by one
Surendra Kumar Gosla in highly ecological sensitive area containing paddy fields and salt palm in survey number 158/0 and 159/0 and Sankwadi in Arpora village of Bardesh Taluka. The illegal construction are done by large scale backfilling commercial activities without any permission or approval from any concerned authority, showing scant respect for the law. In spite of the demolition notice issued by the village panchayat in April 2024, the authority failed to act. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, even the present हे मॅटर आसा ते आमचे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन आसा सर. Yes. आणि डेमोलिशन नोटीसूय ताका विलेज पंचायतीन दिलेली आसा. नोटीस बाय CGZMN दिलेली आसा. रिपोर्ट बाय मामलेदार BDO आणि TCP पण आयज पर्यंत तेजेर एक्शन जायना. हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून हे फुल डॉक्युमेंट माझे कडेन आसा सर, हांव तुमचे कडेन दिता. हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. श्री प्रवीण शेठ. Fear and anxiety in the minds of people travelling from Mayam Bichalim across Allona Mapsa over the folding bridge between Poira and Allona over a creek. The government in the folding bridge over a creek between Poira and Allona for convenience of commuters as well as to pass the barges carrying iron ore from Sirgaon mining to Murmagaon. Due to folding bridge, this bridge would be utilized both way for commuters as well as the barges to move and from without any obstacle. Since barges have stopped operating, this folding bridge is continuously remain unfolded and used by commuters with heavy vehicles. Therefore, there is no any maintenance carried out by PWD roads section for years together, and therefore feasibility of this bridge cannot be ascertained, and commuters, heavy vehicles use this bridge continuously, and therefore, due to unpredictable of this folding bridge at Poira, there is fear and anxiety in the minds of people that this bridge may collapse, thereby give rise to serious mishap to public, or public will be hampered from travelling by this route and the bridge. In the view of above, whether the government will take immediate action to check the feasibility of this folding bridge as a precautionary measure to avoid future mishap. Yes. चेक करपाक लायता वचून. श्रीमती दिव्या राणे. Fear and anxiety in the minds of the people due to the dangerous and unusable condition of KTCL bus stand at Honda, which is in a crucial transport hub for business and commuters in Paria constituency. Due to lack of maintenance, SIDC and Director of Transport till date, Honda bus stand has developed serious problems. The shop owners and commuters who are facing a lot of inconvenience and loss of business have been complaining that the KTCL bus stand is in a dilapidated condition, is urgent need of maintenance and major repairs. Accumulation of water inside the shop premises and electrical fixtures. Parts of the ceiling are collapsing. Some parts are even getting electric shocks. मागता माननीय मंत्र्याकडेन की जाता तितले बेगीन तुम्ही मातशे लक्ष घालात आणि कितें तरी पयली तरी इफ यू आर नॉट रेनोवेटिंग इट फुल्ली एटलीस्ट हे तर इमर्जन्सी हे मातशे मेजर रिपेर्स आसा हे मातशे तरी करात की हे लोकांक जे कोणाची शॉप्स आसा भितर ते तरी मातशे तांकां तरी मातशे बेनिफिट जाता. Yes, Sri Ranji Vegas. 29th of July 2024 हे 0 hour गेले परत घेता. Idea of taking 0 hour is to bring it to our attention की बाणाल्या कितें जाता तें हिंग AC रावन सगळ्यांक कळपा आनी तें जावपा. Speaker sir, the pending road at Wadi leading towards Taj Exotica Benaulim and the road from Club Mahindra to Kombia Peda Varka. I want to bring to the attention of this house to the plight of the locals, employees as well as tourists who travel via the pending roads at Wadi next to the SAG ground leading towards Taj Exotica Benaulim and the road from Club Mahindra to Kombia Peda Varka, which is not being done for several years, and tourists as well as locals and employees who are passing or who are going to the hotels and working over there use this road on daily basis. It's such a bad impression on all of us as well as accident hazard area for riding on these kacha roads. Let's resolve these matters because heje note move kello gelte party pun ajun जायना मातशे उलोवपा जाय डिपार्टमेंटाकडे. Yes.
Attention Sri Benzi Vegas, Carlos Ferreira, Cruz Silva, Alton Di Costa, Yulia Rima. Opposition leader. Yes. वाचपाचे न्ही स्टँड बाय विथ रिगार्ड्स वाचला टू मरे, कॉल वाचला. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन वाचला मरे ते तू तुका स्टेटमेंट कर सीएस हय वाचला ते तू ऑलरेडी स्टेटमेंट कर आणि सोपय जाले Yes. आणि स्पीकर सर म्हाका दिसता अटेन्शनाचेर ताच्या डिमांडाच्या वेळार डिटेलान डिस्कशन जाला सो लेट हिम मेक द स्टेटमेंट परत हे जर सगळें करीत आज परत आसा तशी 12 जातली ना, ना. हांवें फक्त एकदाच खातीर सांगता कारण तेणी स्टेटमेंट करचो आणि लेट यू पीपल कॅन टेक इट टू द कॉन्फिडन्स किती स्टेटमेंट करचो तो करता तो ऐक स्टेटमेंट तू आणि हे कर मरे स्पीकर सर स्टेटमेंट हे ऑलरेडी डिमांड टायमा मानू जाता तेणी रेज केला हे सायडीन आहा आमी रेज केला आमी सगळे बसून एक आमी कितें ते निर्णय घेतले तरी आसतना गिविंग रिस्पेक्ट टू द कॉलिंग अटेन्शन मोशन एक व्यवस्थितपणे एक आनीकूय समजिला आय एम प्लेसिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस आय डी नॉट रीड इट एंड वेस्ट द टाइम ऑफ द हाऊस एनादर 10 मिनटं वयतल्यो when I am present when I am on my legs बाबा सोय मातशें तुगे मोड ती हांव कितें म्हणटा जेन्ना इतलें स्पश्टीकरण जाता आनी फुडारा आमी डिसायड करपाचें आसा हो इश्यू सगळ्यांक लागू जाता गोंयची काळजी टॅक्सीकारांची काळजी ऑल स्टेक होल्डरांची काळजी आमकांय आसा सरकाराकूय आसा आनी तेन्ना आमी सगळे बसून ते ठरयतले ही रिप्लाय दिला ती हांव वाचपाक सुद्दां गरज ना कित्याक इट इज बींग प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस यू कॅन गो थ्रू इट दीज आर इनपुट्स वेन यू वील सिट very important inputs इतले हांव समजता स्पीकर सर आमकी सारकें वी आर नॉट हॅपी विथ दिस रिप्लाय वी वॉन्ट अ क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम यू हेजे बरयले ते वाचपा वी आर नॉट सॅटिस्फाईड वी वॉन्ट अ क्लियर स्टेटमेंट टॅक्सी एग्रिगेटर ऍप जो तुवें आटमुडलो तो तू हेच्या मुखार हाडपाना तो तुवें स्क्रॅप केला हो एक लायन तू सांग आमकां मुखार चर्चा आनी सगळी करूया गिव अस अ क्लियर स्टेटमेंट दॅट द टॅक्सी एग्रिगेटर ऍप इज स्क्रॅप्ड हे तू आत उतर दी हिंगा उलया आमी स्पीकर सर परत तो सोमना पब्लीक डोमेन वॉट वॉज देअर इन पब्लीक डोमेन जे पब्लिकाक फुडें घातलेले तो फक्त ड्राफ्ट आशिल्लो अजून पसून आमी नोटिफाय करूं ना की हो आमचो एग्रिगेटर म्हूण हो ही पॉलिसी म्हूण पॉलिसी हाडपा खातीर जेन्ना सगळे बसतले आता स्क्रॅप आणि नॉन स्क्रॅप काळजी आसा आमकां काळजी ना टॅक्सी ड्रायव्हरांक हॅपीनेस इंडेक्स जे ना हॅपीनेस इंडेक्स सगळ्यांक गेलो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा जाय जाल्यार तुवें आज स्टेटमेंट क्लियर करूं जायो सगळ्यांक सुसेग आसपाक हॅपीनेस इंडेक्स टॅक्सी ड्रायव्हरांक future of tourism and how we'll go about is at stake. I have a certain strong view. I am not to agree to my view. I am saying all of us will sit together. That's how the Honorable Chief Minister will call a meeting, take everybody in confidence. Gallery, playing to the gallery. Meeting स्वतारके जावपा आहली आज जावपा आहली लास्ट टाइम व्हाट वाज सेड ऑन द 6th आपयतले म्हणून खास करून टॅक्सी भावपड आहे तांकां आपयतले आता प्रश्न हा ही इज जस्टिफाइंग इट इज हिज व्यू ही इज जस्टिफाइंग व्हाय दिस draft to a taxi aggregator was bought the guidelines so he is still in favor of it see to make I don't want this a very important honorable leader of opposition you have a view now let these are very important views the very important inputs for when you will be sitting and deciding no when we are not nobody is telling you to agree it is just मुख्यमंत्री ऐकून जो डिस्कशन जालो ड्युरिंग द डिमांड्स की स्वतारके सगळे कोस्टल बेल्टाचे आणि सगळे अफेक्टेड पार्टीज अँड टॅक्सी दे वूड सिट नाव सगळे एमएलए आय म्हण सगळे एमएलए म्हण रे सगळे एमएलए हय आता प्रश्न आसा की they find this aggregator app. We want that notification to be scrapped. That is a demand. Then they will come to scrap. It is an input. I said it is an input. You are not allowing us to speak on your input. Please read it properly. Speaker said, you take back this input. We do not want this input. Do not place it on the and that means you have not given input. We are not accepting this input. Open on get. No, we do not want आमू इनपुट बाजार चालला
तो उलयता तूं उलयता ते सीएम उबो रावला आसा बेशिस्त सर स्पीकर सर ह्या हावजाची सँटिटी जी आहा पळय न्ही ती दवरपाक पयलीं मातशी वेन दी वूड सूट टू फायर ब्रँड कसो उलयत रावू नाका थोडे एक मिनीट म्हाजें आयक टू द स्पीकर सर काही हावजाचे रुल्स आसा ते मातशे फॉलो करपाक लाय कॉलिंग एटेन्शन हावजांक आयले त्या कॉलिंग एटेन्शनाक आन्सर करप हे मिनिस्टराचें काम आसा नो डावट तांणी आमी म्हणटा तशें इट इज इन पब्लीक डोमेन इट इज ओनली तेणी एग्रिगेटर गायड इट इज नॉट अ कंपल्शन खंयसरूच You are speaking grey. You speak black and white. The notification. अरे Follow the rules, man. लेट मी कंप्लीट स्पीकर सर खंयसरूच तेणी जी एग्रिगेटराची गायडलायन काढल्या आमी ती फॉलो करता किंवा ती कागदाचेरूय बी नोटिफाय करता म्हणून ना कित्याक सांगता आनी ह्या हावजान रावून सांगता आमी जी काढल्या ती जस्ट फॉर द गायडलायन आशिल्ली त्या गायडलायनाच्या बेसिसाचेर तेणी आपलो उत्तर दिला मिनिस्टरान आपलो उत्तर दिला जशें हावजान तांणी सांगला की जितक्या जाणांक टॅक्सी इश्यूज लागता तितक्याय लोकांक आफोण तितक्या आमदारांक आनी टॅक्सी एसोसिएशन्स जे आसा ते वयता आनी ताज्या उपरांतूच ह्या हेजेर डिसिजन घेता तो पर्यंत आमी डिसिजन घेयना काय ना मुखार ये तो पर्यंत डिसिजन आमी घेयना परत सांगता जेन्ना आमी घेयना म्हणून ह्या हावजान रावन सांगता तेन्ना आमी घेवंक शकना आमी हावजान रावन हे फटींग उलोवपाक शकना म्हणून हांव सांगता की जितके जाण लागता तितक्याय जाणांक आपयता आनी ताज्या उपरांतूच ना सो डिसिजन हे तेगेलो जे पण एक्सप्लेनेशन हा हे आमकां मान्य ना इट इज व्यू आय रिस्पेक्ट व्यू यू कॅन से आमकां मान्य ना पण सोंपलो मान्य ना आणि आमगेलो व्यू की हे नोटिफिकेशन अरे डोंट बनव रफली 20 ते 25 तारखेच्या मदीं घेता 20 ते 25 स्पीकर सर आमदार विरेश बोरकाराक सांगात की डिमांडाच्या वेळारय तुम्ही तेच उलयल्या आयक स्पीकर 20 ते 25 डेट 20 ते 25 अरे वेश 20 ते 25 मुख्यमंत्री all affected people. आम्ही 20 ते 25 येस विरेश बाब 20 ते 25 तारखेर सांगले न्हू आम्ही सगळे बसया आणि सोल्युशन हाडया न्हू तेजेर येस आणि कॉलिंग सोल्युशन कळ्ळे येतले तिंगा येतले प्रत्येक गजालीचेर उलोवपाक जाय तशें ना रे जाले नेक्स्ट कॉल अटेन्शन शंकर बामणकर विरेश बाब 20 ते 25 तारखेर शंकर बामणकर आमका इश्यू सेम सारखे वाच सेम आमचो इश्यू सेम शंकर बामणकर सारखे वाच अरे ते डोंट वांट टू फेस द रियलिटी हे शंकर बामणकर कित्याक घालून दिना तो पॉइंट गायंडी सगळं बसपाचें ठरलें रे सांग मरे उबर कसं चालू जालें ना हे उबर कसं चालू जालें विकास साहेब तुका परत एकदा सांगता उबर चालू जावंक ना ना चालू जालें हांवें कंप्लेन ही कंप्लेन हांव टेबल करता सर उबर हांगा गोंयांत चालू जावंक ना साऊथ गोंय ज्याने कंप्लेन केला कोलवा पुलीस स्टेशनार हांव तुका ऍप दाखयता ऑलरेडी यूज करपाक लागले ऑलरेडी यूज करपाक लागले मिनिस्टर आतां सांगता की आधी सांगता ना हांव तुका ऍप दाखयता स्पीकर सर ऍपाचेर येयला सगळे मोबायलाचेर दाखयता सगळे लोक बुक करून वचपाक लागले एअरपोर्टाचेर शंकर बामणकर सांगता स्पीकर सर मिस्टर शंकर बामणकर मिस गायडींग सभागृहांत जेन्ना आमी आसा क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय हे रॉंग स्पीकर सर येस आमकां क्लॅरिफिकेशन सारकें मेळना येस Also motorcycle pilots, because your 2025 central guidelines. We'll discuss both. Yes, but this is currently a draft guideline. Yes, yes. That's what. Yes, yes. ड्राफ्ट म्हणटा मरे तुम्ही चालू करता ना ना उबर चालू झाले गोंयांत चालू झाले जी शंकर It can't be enforced. Open attention of the House is drawn to the urgent matter concerning severe livelihood disruption among gold transporter at Murmugao port and its adverse impact on the state economy. There is a widespread financial distress among local transporters, many of whom now have idle trucks and uncertain future due to awarding of transport contract to outsiders. Transporter business support many livelihood, including driver, cleaner, puncture shop owners and mechanics.
If this continues, Goa Minjas will collapse. The step the government intend to take in this regard. Speaker, sir, Marmagao Port Authority is governed by the Speaker, sir, the Marmagao Port Authority governed by the Major Port Authority Act 2021. The state government has no direct jurisdiction on the internal functioning of the Marmagao Port Authority. However, the calling attention raised by the Honorable MLA is basically to deal with the transportation issue. Hence, we will take up by the central government at the appropriate platform with the Marmagao Port of Speaker, sir. तांच्यांनी हे फुडें व्हरच्या पयलीं हांव मुद्दाम म्हणून सांगता की कन्सर्न बाब संकल्प आमोणकर हांच्यानी विशय जो मांडला तांच्यांनी म्हाकाय सांगला थंयसरले वर्कर ताजे जे आसा पळय न्ही हे वर्कर तांचें काम वतलो हो भंय ताका जो क्रिएट जाला पळय न्ही तो आमी ऑलरेडी आय एम इन टच विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी रेज करून सोंपयता इश्यू. Speaker, sir, म्हाका उलोवपाक दी न्हू म्हाका स्पीकर सर जो म्हाका इज कॉलिंग अटेंशनाक रिप्लाय दिल्लो आसा हांव खरेंच आय एम सॅटिस्फायड विथ द रिपोर्ट एंड इट इज ट्रू जे एज पर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा कित्याक इट इज गवर्न बाय मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी एक्ट 2000 आसा स्पीकर सर बट मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पीकर सर कित्याक आयज ही परिस्थिती आमच्या मोर्मागोवा पोर्टान कित्याक लागून येयल्या कित्याक थंयसरलो जो बर्थ नंबर 10 आनी 11 आसा तो प्रायवेटायज जाल्लो आसा आनी हो प्रायवेटायज जाल्लेल्या कारणान हो जो डेल्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रायवेटायझर ही सगळी जी ट्रान्सपोर्ट पयलीं बऱ्या भशेन चलतालो थंयसर सगळो प्रॉब्लेम क्रिएट केलेलो आसा. आतां मुद्दाम सांगपाक सोदता स्पीकर सर जो डेल्टा म्हणून जो बर्थ थंयसर प्रायवेटायझेशन ताका दिल्लेलें आसा थंयसर तेणें कितें केलें आसा आमचे गोंयकारांचे ट्रक चलताले भितर हांव तुका भायलें उलयना भितर पोर्टान भितर शॉर्ट ट्रिपीक लागून ट्रक चलताले आनी सगळे तेंचे एसोसिएशन आसा ते एसोसिएशनाचे ट्रक चलताले आनी ते खरें 6 टायराचे ट्रक ते फक्त 10 टन कॅपॅसिटी तेंची थंयसर अशे ट्रक चलताले. आतां कितें केलां डेल्टान थंयसर भायले ट्रक हाडला तामिळनाडूचे हांव तुमकां मुद्दाम दाखोवपाक सोदता पळय ट्रकाचो पळय तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन हे सगळे ट्रक आसा ते तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन आसा आनी तामिळनाडू 12 टायराचे ट्रक हाडलेले आसा म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटी 30 टनाची जे आमचे 1000 टन कंप्लीट करपाक लागून 100 ट्रक लागताले गोंयकारांचे वा आपले काम कंप्लीट करता आनी गोंयकारांक ते बिझनस मेळना आनी थंयसर कितें जाल्लेलें आसा स्पीकर सर म्हाका मातसो हेजेर उलोवंक जाय कित्याक आतां तेंचे रजिस्ट्रेशन जे आसा तामिळनाडूचे ते आतां गोंयचे रजिस्ट्रेशन जाल्लेलें आसा. हांवें रिक्वेस्ट केलेलो कित्याक भायल्यो गाडयो येवन तुमी कशें रजिस्ट्रेशन करपाक दिता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तो म्हणटा ईज ऑफ बिझनसाचेर आमी तांकां तो बिझनस करपाक दिवंक जाय दर ईज ऑफ बिझनसाचेर आमचे गोंयकारांचे लोकांचे पोटाचेर हाड येतले आनी दर आमकां भायल्या लोकांक जर तुमी बिझनस हाडून दितले जाल्यार हे म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा. ते प्रमाणे फाटल्या दिसांनी हेच डेल्टान आमचे थंयसर एकटो मनीस मोर्मागोवाचो मनीस एक्सपायर जालो तेचेर कंप्लेन फायल केलेली मोर्मागोवा पुलीस बुक शमील मोजम मागीर इनासाप उलेकर आनी मोहम्मद खान हे सगळे कर्नाटकाचे यूपीचे कोण कित्याक लागून बुक केले कित्याक तेंच्यांनी फॉर्ज केलेलो व्हेकल रजिस्ट्रेशन फॉर फोकलिफ्ट म्हळ्यार भितर मशिनरी चलता पळय तेंचेरूय जे रजिस्ट्रेशन आसा ते भायले एक रजिस्ट्रेशन करता आनी डुप्लिकेट गाडयो हाडटा आनी भितर व्हरता एमपीएन. आतां एमपीएन म्हणटा हायली सेक्युरेटेड एरिया थंयसर सीआयएसएफाचे लोक आसता सगळे आसता तरी पासून ही कंपनी डेल्टा आसा ती फॉर्ज करता आनी हेंचेर जो पळय हो तेजो हे आसा स्टेटमेंट आसा आनी मागीर एफआयआर तेंचेर फायल जाली. एफआयआर फायल जाल्या उपरांत अजून पर्यंत कसलेच एक्शन जाली ना. ही एफआयआर फायल जाल्लेली आसा इन द डेट आसा ती 7 एप्रील 2025 या सगळ्या लोकांचेर एफआयआर फायल जाल्लेली आसा. अजून पर्यंत जे मनशान जी डुप्लिकेट नम्मत मशिनरी भितर येयलेली आसा तेंचेर अजून जावना आनी आमच्या गोंयकारांच्या पोटाचेर आड येता तेज्या लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कितें खरो तो एक सेन्सिटीव इश्यू आसा आनी जे आतां ह्यो गाडयो भितर चलता पोर्टान तेंचो आतां प्लॅन आसा जुवारी एग्रो केमिकल जे थंयसर युरिया आनी पोटॅश आमचे लोकल लोक चलयता थंयसरूय आतां ह्यो डेल्टाच्यो गाडयो आतां आमच्या पोर्टानसून जुवारी आनी बिल्ला थंयसर व्हरपाचो हेंचो प्लॅन जालो आसता. हांव मागता ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हे जावपाक दिवचें न्हू म्हणून आनी त्याच प्रमाणे स्पीकर सर माननीय मेंबराक हांवें जेन्ना सांगलां हांवें इंटरव्यून करता म्हणून ओके म्हाका थोडोसो वेळ दिवचो कारण सीओपी मिनिस्टर आनी एमपी ह्या इश्यू
it is not only with that, it is a issue with all other departments आसा. हांव एकदा इंटरव्यून करता आनी इश्यू रिजॉल्व करता. तो मातशें प्लीज सर. Yes. तो लास्ट टाइमचो इश्यू तुमकां खबर आसा वुडन चिप्साचो कितें जालो तो. Yes. Mangalore and Jaigarh port regulations are mandating local preference in transport. हे सेम आसा MPA लागता पूण थंय रेग्युलेशन अशी घाल्या की लोकल ट्रान्सपोर्टर राखूंक आनी स्पीकर सर ही जी मोनोपोली जाल्या पळय ना आतां कितें जालां MPAन 10 ट्रान्सपोर्टर आहा. हांवूय थंय गेल्लो तेन्ना म्हाका सांगिल्लें की एक वेंकटेश्वरा ट्रान्सपोर्ट म्हणून आहा गुलबर्गाचो तो 90% ट्रान्सपोर्ट ताणें कॉर्नर केल्लो आहा आनी व्हडल्यो आनी हें जें तुमी लीव एंड लायसन्स केला पळय तातूंत सगळे गोंयकार सगळे ट्रान्सपोर्टेशनान आशिल्ले गोंयकार फ्रॉम पेडणे सादी रेंव हाडपी सगळे काबार जातले ते तुमी बंद करा. समथींग यू हॅव टू डू स्पीकर सर. नाजाल्यार आमचो स्थानीक ट्रान्सपोर्टेशन करपी मनीस मेलो. येस. हे लीव एंड लायसन्स ते तुमी अलाव केला पळय रजिस्टर करपाक ताजेर हांव मागता की विचार जावचो मुखेलमंत्र्यान मातशें हाजेर विचार करचे. स्पीकर सर Because not only that, आमी पयलीं झगडटाले तेंकडे कितें म्हणून आमगे ट्रक ते जेन्ना तेंगे आशिल्ले तेन्ना वी वीश टू फायट विथ देम आमगे सालसेतीतून ट्रक घाले म्हण ते घावन आहले. इन स्पायट ऑफ दॅट वी वील सपोर्ट देम बिकॉज वाय अल्टिमेटली आमी ते सगळे हांव कित्याक रेस करता बिकॉज आमी सदांच इवन सगळे ट्रान्सपोर्टेशन चलता गोंयांत थिंग कितें करता लोक स्थानीक लोक आतां म्हणटा आपणागले गाडी चलपा जाय दुसरी चलपा जायनाय बट दुसरी गाडयो आमगेल्या वाठारांतले वयतात आमगेल्या हितूंतल्यान वयतात बट इरिस्पेक्टीव मेकॅनिझम करता तोय थिंग इनकॉर्पोरेट कर गिव एवरीबडी अ चान्स इन दॅट थिंग डू इट तेंय जाय कित्याक ते भायले ट्रक इन हिंग आमगे बिझनेस व्हरप हें सारकें न्ही. Yes. सो म्हजे रिक्वेस्ट आहा स्पीकर सर इश्यू अशें आहा की आमी पयर एक कॉलिंग अटेंशन प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्यूशन डिस्कस केलें हाव mining has started outside companies are coming and goans are thrown out खास करून तो एकलो शैतान के कायतान म्हणलो वेदांता मायन चलयता आज जे 84 workers I have been retrenched when there is a court case pending and this issue today is because MPA is become a state within the state of Goa. We can see Daji Bab several statements or Sankar they have made ki भितर एक गेट घातल्या आणि कितले भिरांत म्हणजे व्हॉट इज दिस इमर्जन्सी अँड दे आर इन द स्टेट ऑफ गोवा तुमगेले इंजिन आहा आणि इतली दादागीर पडकोताय व्हॉट इज वाय आर दे डुईंग इट देर मस्ट बी अ रिझन फॉर नॉट हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा बिफोर सो व्हॉट इज द रिझन वाय जे गोंयकाराक खास करून आमी जेन्ना संविधान बचाव अभियान मुर्मुगांव गेल्ले त्या वेळार लोकांलो हे प्रश्न की लोक गेले नुस्तेकारांक त्रास जाता कोळसो हावप आमी कोळसो आनी सगळे हावप आमी आनी तेंक जाय ती दादागीर कोताय हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्री क्लियर कट अश्युरन्स दिवपाक जाय की कितको तूं प्रोटेक्ट करतलो बिकॉज आज इतले सगळे इन्स्टिट्यूट येताय NIT येयली मायनिंग पॉलिसी जे हे आहाय गोंयकाराक कितको तूं प्रोटेक्ट करतलो डू यू आर सेइंग युअर आन्सर सेज यू डोंट हॅव एनी अथॉरिटी सो दिस इज अ स्टेट विदिन द स्टेट how will you protect and why are they doing this dadagiri you must know the reason consistently this is happening why can't people enter block kotay access traditionally block kotay and what is the government doing there must be some reason स्पीकर सर हांवें मानाधिक आमदाराक उत्तर दिता आसतना सांगला की आय एम इन टच विथ द सेंट्रल मिनिस्टर म्हणजे थोड्या दिसाच्या भितर हो इश्यू रिजॉल्व करता म्हटला आणि हांव वे आउट काडटा आणि आमचे स्थानीक ट्रक किंवा बाकी स्थानिकांचो विशय हो MPA रिलेटेड जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन हो विशय सोडयता. Carlos Pereira. Honorable Speaker, I want to call the attention of the House as regards congestion and parking issues at Mapsa courts, additional district court above Bagyadar, and Mapsa's civil and criminal courts and inconvenience caused to lawyers, litigants and witnesses, making it difficult to attend courts. The steps the government intends to take in this regard. Yes. स्पीकर सर आन्सर फाल्यां करता. फाल्यां? सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटां वाडयता. आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीत घेवया. दिल्ले कार्पोरेशन माननीय मुख्यमंत्री मागणी क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 47, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 88 सभागृह क्रमांक माननीय मुख्यमंत्री
On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move that the demand number 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 88 on the table of thumbs. येस दिलेल्या वेळेप्रमाणे 10A, B, C, D, E, F संबंधित मागण्यांच्या सर्वश्री आमदार श्री युरिया रेमा, विरोधी पक्षनेते पुढारी विरेश बोरकर, बेन्झी वेगस, एल्टन डिकॉस्टा, क्रूज सिल्वा, विजय सरदेसाई, कार्लोस फेरांडे आपले वक्तव्य सुचोवपाचो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ते रुल्सान एकदा अमेंड करून घेवया. एका पक्षाच्यो एकूच लिस्ट आसपाक जाय. हांव पळयतालो की आयज ते व्हडले अरे इतले वाढला स्पीकर सर वाडोवना इतले दुयेंस वाढला रूल कित्याक एक मिनिट रूल कित्याक खबर ना रूल ना तो पक्षांना पुन्हा दाखय म्हाका अरे पक्षामध्ये युती नसली काय अशें जाता तें. युती आहा, काय दिना का सातय कसली जाणां म्हणून अशें जाता हें. प्रत्येक अरे आतापर्यंत तू मुद्दाम काढून पळय प्रत्येक फक्त आपल्या पार्टीच्यो एकच तेच कडे ना, येता. रूल ना. अश्यो परत तेच काही ना. चार कडे करा मरे. सांग मग रूल नंबर सांग म्हाका. रूल त्या रूलचा अमेंड करपाक जाय. सांग म्हाका अशें केन्नाच जायना आसलें. श्री इतले दुयेंस वाढला मग आमचे कोटे इतले इश्यू आहे युरिया रेमा, ऑनलाईन युरिया रेमा. Because I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 10. श्री विजय सर बेन्झी वेगस. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10B. विजय सरदेसाई. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10E. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my Move the cut motion listed against my name in the circulated list number 10D. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10A. येस एल्टन डिकॉस्टा. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10C. येस कोर्ट स्टार्ट करता. आज बेगीन या मारे आज बाहेर करपाची 12 हां किती म्हणटा रे हय तुमचे चड उलयताय तुमगे चड उलयताय आताच बटन दाबपाला स्पीकर सर. Yes. आताच दाबपाला पूण ना नाही, सगळ्यांनी आपले आपले बटन दाबून आताच तेच्यानी लॉक मार सगळे कंपेर येस पूण आता तेका येऊन मार म्हणून सांगा पाहिजे परत आताच मार बटन येस मार आताच येस सगळ्यांनी आपले आपले बटन प्रेस करा. मागीर आनी बटन Dogus are only two, Mr. Yes. and Mrs. Lobo, only they have put. Yes. No one else has put button. आणि कोणी दवरू नका. मागे स्टार्ट करूया. संकल्प सभागृहाचे कामकाज 2:30 स्थगित करतो. आताच झाले का लॉक करा आणि दवरू नका. Lock करा answer.